श्री हरिगुरुभ्यो नमः। आज आम्ही मंगळूरचे वेंकटरमण देवस्थान दसची आमगेले परम पूज्य काशी मठाधिपती श्रीमद संयमेंद्र तीर्थ स्वाम्याले दिव्य उपस्थितींतू आज हांगा सामूहिक ब्रह्मोपदेश चोलचास हे सक्कड कार्यक्रम आणि स्वल्पळानाची प्रारंभ जाता संपूर्ण दृश्यावळी तुम्ही यूथ ऑफ GSBंतू पळयाची। भकुति नीडो देवा पाद भकुति नीडो पाद भकुति नीडो देवा पाद भकुति नीडो महिमेಗಳನ್ನು ಓದದಿ ಅನವರತವು ಮನದಿ ನಿನ್ನಯ ಘನ ಮಹಿಮೆಗಳನ್ನು ಓದದಿ ನೆನೆಯುವಂತೆ ಮಾಡೋ ನೆನೆಯುವಂತೆ ಮಾಡೋ ದೇವ ನೆನೆಯುವಂತೆ ಮಾಡೋ ದೇವ ನೆನೆಯುವಂತೆ ಮಾಡೋ ನೆನೆಯುವಂತೆ ಮಾಡೋ ಪಾದ ಭಕುತಿ ನೀಡೋ ದೇವಾ ಪಾದ ಭಕುತಿ ನೀಡೋ ಪಾದ ಭಕುತಿ ನೀಡೋ ದೇವಾ ಪಾದ ಭಕುತಿ ನೀಡೋ माधव गोविंद देवा माधव गोविंद 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 वेंकटरमण गोविंद 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 वेंकटरमण गोविंद 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 वेंकटरमण गोविंद।
ವಿಷಯದ ಅಭಿಮಾನವ ಬಿಡಿಸೋ ದೇವ ಅಭಿಮಾನವ ಬಿಡಿಸೋ ವಿಷಯದ ಅಭಿಮಾನವ ಬಿಡಿಸೋ ನಿನ್ನಯ ಅಭಯಕರವ ನೀಡೋ ನಿನ್ನಯ ಅಭಯಕರವ ನೀಡೋ ದೇವ ಅಭಯಕರವ ನೀಡೋ ಅಭಯಕರವ ನೀಡೋ ಮಾಧವ ಗೋವಿಂದ ಗೋವಿಂದ ಮಾಧವ ಗೋವಿಂದ ದೇವ ಮಾಧವ ಗೋವಿಂದ ಮಾಧವ ಗೋವಿಂದ ದೇವ ಮಾಧವ ಗೋವಿಂದ 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 ವೆಂಕಟರಮಣ ಗೋವಿಂದ 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 ವೆಂಕಟರಮಣ ಗೋವಿಂದ 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 ವೆಂಕಟರಮಣ ಗೋವಿಂದ ಎಂದಿಗೂ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ರಾಗದ ಗಂಧವು ಬರದಂತೆ ದೇವಾ ಎಂದಿಗೂ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ರಾಗದ ಗಂಧವು ಬರದಂತೆ ರಾಗದ ಗಂಧವು ಬರದಂತೆ ಸುಂದರ ಗೋಪಾಲ 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 ಸುಂದರ ಗೋಪಾಲ ಸುಂದರ ಗೋಪಾಲ ಸುಂದರ ಗೋಪಾಲ 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 ಸುಂದರ ಗೋಪಾಲ ಎನ್ನ ಮಂದಿರದಲ್ಲಿ ನಿಲ್ಲೋ ಹೃನ್ಮಂದಿರದಲ್ಲಿ ನಿಲ್ಲೋ ಪ್ರಸನ್ನ ಮಾಧವ ಗೋವಿಂದ ದೇವ ಮಾಧವ ಗೋವಿಂದ ಮಾಧವ ಗೋವಿಂದ ದೇವ ಮಾಧವ ಗೋವಿಂದ ವೆಂಕಟರಮಣ ಗೋವಿಂದ ವೆಂಕಟರಮಣ ಗೋವಿಂದ ಪಾದ ಭಕುತಿ ನೀಡೋ ದೇವಾ ಪಾದ ಭಕುತಿ ನೀಡೋ ಗೋವಿಂದ ಗೋವಿಂದ ವೆಂಕಟರಮಣ ಗೋವಿಂದ 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 ವೆಂಕಟರಮಣ ಗೋವಿಂದ 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 ವೆಂಕಟರಮಣ ಗೋವಿಂದ ಗೋವಿಂದ ವೆಂಕಟರಮಣ मंगलापुराधीशु वीरवेङ्कटेशु मंगलापुराधीशु वीरवेङ्कटेशु
अभयदीनुरक्ता श्रीनिवासो अभयदीनुरक्ता श्रीनिवासो मङ्गलापुरादिषु वीरवेङ्कटेशो भवानी सक्कडाले सेवतुं गेता भक्तिन भगीले पूर्ण कोंडेता कामित फलदाता नावतु गेता मंगलापुरादिषु वीरवेङ्कटेषु अभयदीनुरक्ता श्रीनिवासो मंगलापुरादिषु 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 वीरवेङ्कटेषु ಸೇವು ಇಂಗಲೂ ಒಂದು ಮೂಗುಳು ನಗೆಯಲ್ಲೇ ಶೋಕವೆಲ್ಲ ಕರಗಲು ಒಂದೇ ಒಂದು ಅಗೋಳು ಲೋಕದ ಸೇವು ಇಂಗಲೂ ಒಂದು ಮೂಗುಳು ನಗೆಯಲ್ಲೇ ಶೋಕವೆಲ್ಲ ಕರಗಲು ಮನದೊಡೆಯ ಮನೆಯೊಡೆಯ ಈ ಜಗದೊಡೆಯ ವಾಸುದೇವ ವಾಸುದೇವ ನಂದನಂದನ
ಜರುಗುವುದು ತೋರ್ಬೆರಳು ಎತ್ತಿದೊಡೆ ವೈರಿ ಪಡೆ ನಡುಗುವುದು ಕಾಲ್ಬೆರಳು ಒತ್ತಿದೊಡೆ ಧರಣಿಯು ಜರುಗುವುದು ತೋರ್ಬೆರಳು ಎತ್ತಿದೊಡೆ ವೈರಿ ಪಡೆ ನಡುಗುವುದು ಕಾಲೆತ್ತಿ ಕುಣಿದೊಡೆ ಘಟ ಸರ್ಪ ಮಣಿಯುವುದು ಕಾಲೆತ್ತಿ ಕುಣಿದೊಡೆ ಘಟ ಸರ್ಪ ಮಣಿಯುವುದು जन्म जन्माचे पाप दूर करा संयमींद्र गुरुले चरण धरा चरण धरा। संयमींद्र गुरुले चरण धरा संयमींद्र गुरुले चरण धरा जन्म जन्माचे पाप दूर करा जन्म जन्माचे पाप दूर करा संयमींद्र गुरुले चरण धरा जन्म जन्माचे पाप दूर करा जन्म जन्माचे पाप दूर करा।
आमगेले निज ऐश्वर्य गुरुवर्य आमगेले निज ऐश्वर्य परमहंस है परमाचार्य परमहंस है परमाचार्य गुरुवर्य आमगेले निज ऐश्वर्य गुरुवर्य आमगेले निज ऐश्वर्य परमहंस है परमाचार्य परमहंस है परमाचार्य गुरुज्ञात सर्व गुरुज्ञान सूर्य ज्ञान सूर्य गुरुज्ञात सर्व गुरुज्ञान सूर्य गुरुकृपेण जय सकल कार्य गुरुकृपेण जय सकल कार्य सकल कार्य जय सकल कार्य जय सकल कार्य जय सकल कार्य संयमीन्द्र गुरुले चरण धरा संयमीन्द्र गुरुले चरण धरा जन्म जन्माचे पाप दूर करा जन्म जन्माचे पाप दूर करा दश इंद्रियांक वशांतु घेऊनु दश इंद्रियांक वशांतु घेऊनु विषय वासना नाश कोर्नु विषय वासना नाश कोर्नु दश इंद्रियांक वशांतु घेऊनु दश इंद्रियांक वशांतु घेऊनु विषय वासना नाश कोर्नु विषय वासना नाश कोर्नु व्यासाले एकहि ध्यासुदवर्नु व्यासाले एकहि ध्यासुदवर्नु दोषरहित श्री हरि 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 दोषरहित श्री हरि दास जाऊनु दोषरहित श्री हरि दास जाऊनु हरिदास जाऊनु हरिदास जाऊनु संयमीन्द्र गुरुले चरण धरा संयमीन्द्र गुरुले 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 संयमीन्द्र गुरुले चरण धरा जन्म जन्माचे पाप दूर करा जन्म जन्माचे पाप दूर करा संयमीन्द्र गुरुले चरण धरा जन्म जन्माचे पाप दूर करा जन्म जन्माचे पाप दूर करा पाप दूर करा पाप दूर करा पाप दूर करा श्री संयमीन्द्र करुणा सान्द्र विष्णु भक्ति पयोनिधि चंद्र हृदय मंदिर श्री रामचंद्र तेजोमय यति सुंदर श्री संयमीन्द्र करुणा सान्द्र विष्णु भक्ति पयोनिधि चंद्र हृदय मंदिर श्री रामचंद्र तेजोमय यति सुंदर
राक्ताची अमका स्वामी संयमींद्र भक्तवत्सल गुरु शक्त योगींद्र राक्ताची अमका स्वामी संयमींद्र भक्तवत्सल गुरु शक्त योगींद्र श्री संयमींद्र करुणा सान्द्र विष्णु भक्ति पयोनिधि चंद्र हृदय मंदिर श्री रामचंद्र तेजोमय यति सुंदर शुभ नाम शुभ गुण शुभ लक्षण शुभ नाम शुभ गुण शुभ लक्षण अंतकरण शुद्धि तेज आकर्षण अंतकरण शुद्धि तेज आकर्षण निर्माल्य धारण भक्ति आभरण निर्माल्य धारण भक्ति आभरण विभव वैभव व्यास समर्पण विभव वैभव व्यास समर्पण राक्ताची अमका स्वामी संयमींद्र भक्तवत्सल गुरु शक्त योगींद्र राक्ताची अमका स्वामी संयमींद्र भक्तवत्सल गुरु शक्त योगींद्र श्री संयमींद्र करुणा सान्द्र विष्णु भक्ति पयोनिधि चंद्र हृदय मंदिर श्री रामचंद्र तेजोमय यति सुंदर अज्ञान निवारण दुःख हरण अज्ञान निवारण दुःख हरण शरण जन रक्षण सौख्य वितरण आता आमगे लोटू दिनेश भटमाम मस्त वटूले हंग उपनयन कार्यक्रम चलतास अंतुल एक वटूले पुरोहित जावन आमगेले कुंबळे दिनेश भटमाम आयलेची दिनेश भटमाम सामूहिक उपनयन कार्यक्रम ब्रह्मोपदेश कार्यक्रम त्यावेळी आमगेले स्वाम्याला उपस्थितीन चलतास या कार्यक्रमाविषयी कसं सांगतात आज परमात्माला वेंकटरमणाला सन्निधानारी असले कार्यक्रम जावचो भारी विशेष इति कथेर म्हणून सांगलारी एक ब्रह्मचारी आम्ही उपदेश देऊन तक एक व्यवस्थित रीतीरी जीवनाक पावत तसले एक पवित्र जावन कार्यक्रम इति कथेर बाल्यावस्थे दुखून घेऊन त्या शैशवावस्थे भितर मस्त कडे चरडुवांक अज्ञान असता ज्ञान आदी कಡೆ वर्क बुद्धी दिवका समाज मला कसं म्हणकोळका आमगे धर्म मला कसं म्हणकोळका परंपरा कसं म्हणकोळका तशी अध्यात्म मला कसं म्हणकोळका तशी हे सगळं ताजे तळहदी एक भद्र बुनादी मला मुंजीच आय दिवस गायत्री उपदेश देऊन घेऊन आमगेला गुरुवर्य ತಂಗೆಲ ಉಪಸ್ಥಿತಿ ಇರತಂಕ ಯಜ್ಞೋಪವಿ ಧಾರಣ ತಸಿ ಆಸ್ಕಿನ ಉಪದೇಶ ವಗೈರೆ ತಸಿ ಆಸ್ಕಿನ ತಂಗೆಲ ತೆ ಮುಖಾವಿಲ ಅಭ್ಯುದಯ ಆಕತಿರ ಆಮೆ ಮುಂಜೆಚ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಶೇಕ ವಿಶೇಷ ರೀತಿರಿ ಕೆಲ್ಲಲ ತಸಲೆ ಭಾರಿ ಹೋಡ ವಿಷಯ ಆಮೆ ಸಕಡ ಧನ್ಯ ಸಮಾಜ ಈ ಧನ್ಯ ಇತಕತಿರ ಸಂಗಲಾರಿ ಏಕ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಕೊರಗದೆಲ್ಲ ಭಾರಿ ಕಷ್ಟ ಸಾಯ್ಚ ದಿವಸ ಅಂತ त्यादना एक ससूत्र जाऊन घेऊन योग्य रीतीने केलं तसं व्यवस्थे मिगेल मुखांतर धन्यवाद या सगळे वटुंगेल मुखांतर धन्यवाद तसे समाज काय ना प्रणतोस्मी इत्या खातीर म्हणून सांगल्यार आमगेल समाज गौडसारचो समाज कसं लय म्हणलेला इथे म्हणलेला जाव का ते तक कसं तळ देशील पुढे भद्रमुनादी म्हणून आमकां गायत्री जपूच त्यादी कोण मम व्रतम हृदयंते ददामी मम चित्तम अनुचित्तंते असतो मम वाचमेकमृतो जुषस्व म्हणलेले प्रधान जावन आशिल तसले हे विषय तसे आज आमगेले गोपी भटमाम त्यांनी एक परिचय करून दिले तसे कुंबळे दुकान हंगा आमगेले यजमानाल तर्फेन पुरोहित जावन येवका असले कार्यक्रम भितर एक सहभागित्व म्हळ्यार भारी संतोष जाला भारी खुशी जाला असल कार्यक्रम अनेक मुखारसून जावका आमगेले समाज अनेक अभ्युदय येव तसले कीर्ती येव तसले वाट देवान परमात्मान अनुग्रह कोणतला असून देऊ धन्यवाद भटमा हे सामूहिक ब्रह्मोपदेश कार्यक्रमांतू अनेक जन वटून भागी घेतला तुम्ही पळयत तंतुले एक वटू तशी तांगेला एक दंपती लागी मला मलगड्या लागी उलोवच्याक आमी प्रयत्न करूया आमगेला भटमाम येस आमगेला पुरोहित भटमाम बद्री भटमाम तांगेलें नांव राकेश पै आणि तांगेल दंपती मंजेश्वर गांवचे तांगेला वटूक म्हळ्यार चल्या घेवन आयलेचे ह्या ब्रह्मोपदेश कार्यक्रमांतू कितले वर्स मागीर चल्या कितले वर्स 9 वर्स हे सामूहिक जावन ब्रह्मोपदेश कार्यक्रमांत तुम्ही भागी घेतासच स्वाम्याला एक दिव्य उपस्थित आसा एक व्हड एक भाग्य म्हणत कसं सांगताच्या विशयार
ಭಾರಿ ಖುಷಿ ತಸ್ದಿಗೆ ಆಮಿ ಮಂಜೇಶ್ವರದಕ್ಕೂ ಸ್ವಾಮ್ಯಾಂಗ್ गेला हांगा वेंकटरमण देवस्थान सामूहिक म्हणून आमी तेन्ना डिसायड केला आमी स्वाम्याल केऱ्यान जन्म घालचे म्हणून तशें देखून आमी एका हांगा आयलेची मूंज गेले चेरडाका आतां भितर जन्म घाला आतां ताणी हांगा स्टेजार स्वामी येवन शिमुद्र आसलो तें तसं करूंक तशी मागीर बायल तो आमी गेले चेडू तशी आयलेची ಖಂಡಿತ एक व्हड एक भाग्य म्हणून म्हणताची ಖಂಡಿತ एक तुमकां मेळल खंडित भाग्य आनी भटमामय आसाचे भटमामय कार्यक्रमांत मस्त वटूक भाग येता आसाचे तुमकां एक सामूहिक उपनयन कार्यक्रमांत स्वाम्याल एक दिव्य उपस्थित तुमकां एक उपनयन एक चला सुचे पुरोहित जावन एक तुमकां एक अवकाश कसं सांगताचे पण आयच्या दिसाक मुख्य जावन आमी सांगचे कसं म्हणल्यार आमी एक व्हड एक क्षेत्र 8 पेंटे मदनंतेश्वराल मंजेश्वर देवाल क्षेत्रांत तांणी देवाल घरांतूची एक बडे आसूचे तशें तांकां एक अभिप्राय कसं म्हळ्यार सडन तांणी येवका म्हणून तांणी चिंतन केलेलें न्ही पयलीं येवन जाताक दाखयलें मिगेल चल्लेलें एक सामूहिक करत जाल्यार कशी हाका गुरुबल आसा की ना की म्हणून पळोवका म्हणून पळयले कडेन ताका गुरुबलय आसा तशी ताका नक्षत्र त्या प्रमाणे मेळनाता हावस बापसूक नक्षत्र मेळनाता तसं योग्य जावन अशें लग्न मेळ्ळें तांकांय भारी संतोश जालो आनी दोनी तांकां कशें खुशी म्हळ्यार एक स्वाम्याल आसतून एक जन्म घालचें म्हळ्यार एक व्हड भाग्य आमी कोरका म्हळ्यार एक स्वाम्यान आपण करचें म्हळ्यार आयच्या दिसाक जेवचें ಸ್ವಲ್ಪ कश्ट विशय म्हणटना एक स्वाम्याल आसतून तेवी तांकां मंगळूर पेंट म्हळ्यार भारी एक विशेष जावन तांणी हांगा कोडयाला केन्ना आयला रे ते वीर व्यंकटेशाल सन्निधानार येवन घेवन दनपार जेवण ते करून वता तांणी असले एक देवाचेर प्रीती दवरलेले एक व्यक्तित्व तांगेला तशें हांवन घेवन त्या वीर व्यंकटेशाल सन्निधानारीची तागेले नड्यांतूचे एक जन्म घालचे एक व्हड भाग्य ते चेडू मेळचें म्हळ्यार ताजीतलें व्हड खंयचें ना म्हणटना त्या चेडूआ तसले एक संस्कार मुखारसून चांग तांगेले उपनयना जत्तरी संध्यावंदन की दिननित्य करचे तसले तांगेले नित्यक्रिया म्हणटाची ते तांणी नित्य म्हळ्यार हांव ताका सुरवेक सांगला उपनयन जातरी 1 वर्स करचे मागीर सोडचें न्ही उपनयन जातरी केन्नाय आमगेले संध्यावंदन करता तसले एक संप्रदाय आमी दवरून घेवका म्हळ्यार बारी एक ताका बुदंतो खंयचे एक सांगेल आयकता आ सम पळोवचे गेल्यार पुरुषुक्ता येत ताका म्हणटना तसले एक ताका एक शिकूका म्हळ्यार एक अभिप्राय आसा तशी संध्या आमगेले घरा लागीं घर तागेलें तशी नित्य संध्यावंदना येवन भटमामाला शिकूका मुखारसून तशी संध्यावंदन करून घेवन आमगेले एक धर्मा विशयांत मुखारसून चांग रितीर तुगेले आदर्श जावन तुगेले जीवन चलका म्हण ताका आशिर्वाद केल्लो आसा आनी गुरुल आशिर्वाद प्रदान जावन तशी त्या गुरुल स्वाम्यांक गेले पूर्ण आशिर्वादान करतना आईल सक्कडी वटूंक पूर्ण जावन देवाल अनुग्रह गुरुवर्यां गेले अनुग्रहान करतना चांग संध्यावंदन की चांग शिक्षण घे उन्नत स्थानमान कीर्ती गौरव तांकां मेळून घेवन मुखारसून आमकां मंगळूर वेंकटरमण देवस्थानांत उपनयन संस्कार जाल्ला म्हळ्यार उडगा आसा तांणी दवन घेवन उन्नत स्थानार तसले भाग्य तो वीर व्यंकटेश तशें आमगेले नरसिंह अनुग्रह करून दिवो म्हूण घेवन आमी 2 उतर सांगून राबयतात धन्यवाद तशीची मस्त वटू तांगेले मलगड सक्कड आयल्यांची पूर्जना उलोवका म्हणले केले जाल्यार हांगा सकाळ तुलाना एक सवाय संघ प्रारंभ जाल्लो कार्यक्रम मस्त मागशीची सर्व ते विधिविधान जे येता सर्व चलतास आनी स्वल्प वेळानची स्वाम्याल एक उपस्थित हांगा जावच्यास मातनी सर्व कार्यक्रमांनी चलच्यास जस देखून हे वटूंक गेले सकडाल तर्फेन तांगेले पुरोहित भटमाम तशीची हांगेले दंपती मलगडे उलयल्याची आनी मुखारसून देवस्थानाचे धर्मदर्शी कोणाय मेळ्ळारी हे कार्यक्रमा विशयी तुमगे लागीं उलोवच्याक प्रयत्न करताच शरण जन रक्षण सौख्य वितरण भव सिंधु तारण गुरु कृपा कारण भव सिंधु तारण गुरु कृपा कारण यति कुलभूषण करुणापूर्ण यति कुलभूषण करुणापूर्ण रक्ताची अमका स्वामी संयमींद्र भक्तवत्सल गुरु शक्त योगींद्र रक्ताची अमका स्वामी संयमींद्र भक्तवत्सल गुरु शक्त योगींद्र श्री संयमींद्र करुणा सान्द्र विष्णु भक्ति पयोनिधि चंद्र हृदय मंदिर श्री रामचंद्र तेजोमय यति सुंदर पुराण पारायण नाम श्रवण पुराण पारायण नाम श्रवण
असाधारण तप संयम तोषण असाधारण तप संयम तोषण प्रभु राम चरण मनांतु वीक्षण प्रभु राम चरण मनांतु वीक्षण अनुक्षण श्री हरि नारायण स्मरण अनुक्षण श्री हरि नारायण स्मरण राक्ताची अंका स्वामी संयमींद्र भक्तवत्सल गुरु शक्त योगींद्र राक्ताची अंका स्वामी संयमींद्र भक्तवत्सल गुरु शक्त योगींद्र श्री संयमींद्र करुणा सान्द्र विष्णु भक्ति पयोनिधि चंद्र हृदय मंदिर श्री रामचंद्र तेजोमय यति सुंदर श्री संयमींद्र करुणा सान्द्र विष्णु भक्ति पयोनिधि चंद्र हृदय मंदिर श्री रामचंद्र तेजोमय यति सुंदर श्री संयमींद्र करुणा सान्द्र विष्णु भक्ति पयोनिधि चंद्र हृदय मंदिर श्री रामचंद्र तेजोमय यति सुंदर श्री संयमींद्र करुणा सान्द्र विष्णु भक्ति पयोनिधि चंद्र हृदय मंदिर श्री रामचंद्र तेजोमय यति सुंदर श्रीसंयमीन्द्र गुरुं स्मरामि श्रीसंयमीन्द्र गुरुं नमामि श्रीसंयमीन्द्र गुरुं भजामि संयमीन्द्र गुरुं संसौमि श्रीसंयमीन्द्र गुरुं स्मरामि श्रीसंयमीन्द्र गुरुं नमामि श्रीसंयमीन्द्र गुरुं भजामि संयमीन्द्र गुरुं संसौमि पाहि परिपाहि मां गुरुराया पाहि परिपाहि मां गुरुराया पाहि परिपाहि मां दोषविवर्जित व्यासचरणातु दोषविवर्जित व्यासचरणातु ध्यासुदेवनु सदा राकयति राया ध्यासुदेवनु सदा राकयति राया पाहि परिपाहि मां गुरुराया पाहि परिपाहि मां पारु हे भवसागरु करता कोण पारु हे भवसागरु गुरु तो दारु करुणा सागरु 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 पाहि परिपाहि मां गुरुराया पाहि परिपाहि मां तन मन धन गुरु चरण अर्पण तन मन धन गुरु चरण अर्पण जन्म जन्माचे संचित पाप हरण
जन्म जन्माचे संचित पापहरण जन्म जन्माचे संचित पापहरण जन्म जन्माचे संचित पापहरण पाहि परि पाहि मां गुरुराय पाहि परि पाहि मां भकुत जन पोष शरण जन गनाश भकुत जन पोष वरशेष गिरिवास श्री हरिदास 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 पाहि परि पाहि मां गुरुराय पाहि परि पाहि मां गुरुराय पाहि परि पाहि दोष विवर्जित व्यास चरणातु दोष विवर्जित व्यास चरणातु ध्यासुदेवनो सदा राकयति राया ध्यासुदेवनो सदा राकयति राया पाहि परि पाहि मां गुरुराय पाहि परि पाहि मां श्री संयमेन्द्र गुरुं स्मरामि श्री संयमेन्द्र गुरुं नमामि श्री संयमेन्द्र गुरुं भजामि संयमेन्द्र गुरुं संसौमि श्री संयमेन्द्र गुरुं स्मरामि श्री संयमेन्द्र गुरुं नमामि श्री संयमेन्द्र गुरुं भजामि संयमेन्द्र गुरुं संसौमि श्री संयमेन्द्र गुरुं स्मरामि श्री संयमेन्द्र गुरुं नमामि श्री संयमेन्द्र गुरुं भजामि संयमेन्द्र गुरुं संसौमि धन्यनादेना संयमेन्द्र गुरुगणा कंडु धन्यनादेना संयमेन्द्र गुरुगणा दण्डकमण्डल कुण्डशोभित पुण्डरीकाचनदासरा दण्डकमण्डल कुण्डशोभित पुण्डरीकाचनदासरा कंडु धन्य नादेना संयमेन्द्र गुरुगणा कंडु धन्य नादेना संयमेन्द्र गुरुगणा संयमेन्द्र गुरुं भजेहं संयमेन्द्र गुरुं भजेहं संयमेन्द्र गुरुं भजेहं
काषाय वस्त्र सुंदर वेश श्रीश बकुतिय तेज प्रकाश काषाय वस्त्र सुंदर वेश श्रीश बकुतिय तेज प्रकाश दास जनरा क्लेश कळेवा दास जनरा क्लेश कळेवा काशी मठದ ಗುರುಗಳ ಪಾದವ ಕಾಶಿ ಮಠದ ಗುರುಗಳ ಪಾದವ ಕಂಡು ಧನ್ಯನಾದೆನಾ ಸಂಯಮೀಂದ್ರ ಗುರುಗಳ ಕಂಡು ಧನ್ಯನಾದೆನಾ ಸಂಯಮೀಂದ್ರ ಗುರುಗಳ संयमेन्द्र गुरुं भजेऽहं संयमेन्द्र गुरुं भजेऽहं संयमेन्द्र गुरुं भजेऽहं संयमेन्द्र गुरुं भजेऽहम् ಅತಿ ವಿನಯದಿ ಸ್ತುತಿಯ ಮಾಡುವೆ ಯತಿರಾಯ ಕೊಡು ಸನ್ಮತಿಯ ಅತಿ ವಿನಯದಿ ಸ್ತುತಿಯ ಮಾಡುವೆ ಯತಿರಾಯ ಕೊಡು ಸನ್ಮತಿಯ ಗತಿಯು ಎನಗೆ ಗುರುವಿನ ಕೃಪೆ ಗತಿಯು ಎನಗೆ ಗುರುವಿನ ಕೃಪೆ ಪತಿತ ಪಾವನ ಶ್ರೀಹರಿಯ ಕಾಣಲು ಪತಿತ ಪಾವನ ಶ್ರೀಹರಿಯ ಕಾಣಲು ಕಂಡು ಧನ್ಯನಾದೆನಾ ಸಂಯಮೀಂದ್ರ ಗುರುಗಳ ಶನ್ನ ಇಂದ್ರೋ ಬೃಹಸ್ಪತಿಃ ಶನ್ನೋ ವಿಷ್ಣುರುರುಕ್ರಮಃ ನಮೋ ಬ್ರಹ್ಮಣೇ ನಮಸ್ತೆ ವಾಯೋ ತ್ವಮೇವ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷಂ ಬ್ರಹ್ಮಾಸಿ ತ್ವಾಮೇವ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷಂ ಬ್ರಹ್ಮ ವದಿಷ್ಯಾಮಿ ರತಂ ವದಿಷ್ಯಾಮಿ ಸತ್ಯಂ ವದಿಷ್ಯಾಮಿ ತನ್ಮಾವವತು ತದ್ವಕ್ತಾರಮವತು ಅವತು ಮಾಂ ಅವತು ವಕ್ತಾರಂ ಓಂ ಶಾಂತಿ 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 श्रीसंयमीन्द्र परात्पर गुरु श्रीसंयमीन्द्र परात्पर गुरु शरणागत जन कल्पतरु शरणागत जन कल्पतरु व्यास रघुपतिले चरण आराधक दासवरेण्या परम साधक व्यास रघुपतिले चरण आराधक दासवरेण्या परम साधक काशी मठाधिप ज्ञानप्रदायक
काशीमठाधिप ज्ञानप्रदायक शीर्ष प्रोक्षण गुरुपादोदक श्री संयमीन्द्र परात्पर गुरु श्री संयमीन्द्र परात्पर गुरु दांत महांत चिंतामणि कृपा करू दांत महांत चिंतामणि कृपा करू शांत सद्गुण क्षमाशील सद्गुरु आमगेले मंगळूर पेंटेचे इष्टदेव श्री वीर व्यंकटेशाक नमस्कार करूं तशीच संस्थानाच्या आराध्य देव व्यासरघुपती नरसिंहाक नमस्कार करूं परमपूज्य सद्गुरू श्रीमद सुधींद्र तीर्थ स्वामीले हरिद्वार आश्रय वृंदावनाक नमस्कार करूं काशी मठाचे सगळे गुरु परंपरेक नमस्कार करूं आज आमगेल पेंटेवेरी समाजावेरी प्रीतीन हे सामूहिक ब्रह्मोपदेशक सोमेश्वरदकून आयल तसले काशी मठाधिपती श्रीमद संयमेंद्र तीर्थ स्वामीला चरणाक वंदन करून हांव एका 2 उतराक स्वामीला अनुज्ञ घेवन हांगा उलोवच्याक इश्ट पावता लास्ट इयर आमगेले आडಳಿತ मंडळ आयल कुडले देवळांतू मस्त धार्मिक कार्यक्रम जाता आसा आनीकय जावका हे एक आमगेले सामूहिक ब्रह्मोपदेश कार्यक्रम मस्त पूड जाता आशिल्ले त्या अपास आमी प्रारंभ करका म्हणून स्वाम्या लागी विनंती करून वाशी आसतना स्वाम्यान फुडले वर्से जून 17 तारखेक हांगा सामूहिक ब्रह्मोपदेश कार्यक्रम जाल्लो आसा 18 जन फुडले वर्से आशिल्ल्यांची ह्या वर्से प्रारंभारी 22 जनांना हांगा तांगेल नांव नोंदणी केलेलें मागीर कारणांतर जावन एक 4 जनांना कॅन्सल करून आज 18 जन फॅमिलीचे हाऊस बापसून तांगेले चेडवांक स्वामेल हत्तनाची यज्ञोपवीत जावका स्वामेले हत्तनाची तांकां चांग संस्कार मेळ्ळो चांग आशीर्वाद जावका म्हणून स्वामेलागे हांगा आज आयिल्ले आसाची आमी स्वामेले वसंत मासांतू बेळतंगडी कार्यक्रमा टायमार आमगेले चूकेस आमी लास्ट मिनीट स्वामेला निमगुचे चमकेल्ले खंडीत आमगेले चूकेस मस्त कार्यक्रम आसा मस्त कार्यक्रम स्वामेलागे बिझी आसल्यार पेंटेवेरी समाजवेरी प्रितीन कितले कष्ट जाल्यार स्वाम्यान आमकां आज आशीर्वाद दिवन हे हांगा मंगळूर पेंट आयिल्ले आसाची हे बद्दलची आमगेले सौभाग्य खंडीत हांगा आयले चेडवाले सौभाग्य म्हणून सांगूक म्हाका मस्त संतोष जाता आज काल पयरी स्वामी वाशी मोकाम दुखून सोमेश्वर आयिल्लींची तुम पळयाची आमगेले बरें कितले प्रीत आसा म्हण म्हळ्यार सकाळीचे आज 5 वरेक देवा नड ओपन जावन 6 वरे भितर स्वाम्यान पूज करून 2 घंटे ट्रॅव्हल करून मंगळूर आयिल्लींची म्हणून म्हळ्यार स्वामी आमगेले समाजा खातीर कितले स्वाम्याल मनांत कळकळी आसा म्हणून आमकां अर्थ करून घेवका आमी आज सोमेश्वरा देखून स्वामी हांगा मंगळूर पेंट्याक मंगळूर देवस्थान आयिल्ले आसाची आमगेले आडಳಿತ मंडळी तर्फेन सगळे समाज बांधवाल तर्फेन आनी हांगा येयले चेडवाले हाऊस बापसुले पूर्ण जनाल तर्फेन हांव स्वाम्याक हृदयपूर्वक जावन स्वागत करता तशीच आज तांगेलोटू तांगेले कुटुंब मित्र पुरा आयिल्ले आसाची हे मुंजेचे चेडवान आमकां केरळा देखून 2 फॅमिली आयिल्ले आसा तशीच मैसूरा देखून एक फॅमिली बेंगळूरा देखून एक फॅमिली आनी दक्षिण कन्नड जिल्हा उडुपी जिल्हा देखून पूर्ण जन आयिल्ले आसाची तांकां पूर्ण जनाक हांव हृदयपूर्वक जावन स्वागत करता तशीच हांगा कार्यक्रमाक आमी करता म्हणटना सरदय म्हळ्यार चांग मनान हे कार्यक्रम विजृंभणेन जावं जावका म्हणून सांगून मस्त जनान आमकां सहकार दिलेलो आसा तांकां पूर्ण जनाक
हांव हृदपूर्वक जावन स्वागत करता. हांगा ह्या कार्यक्रम जाल्या नंतर स्वाम्यान गुरुपुराक वच्चें आसा. हांव मस्त उलोवचें इश्ट पवना इत म्हळ्यार स्वाम्यालें आशिर्वचन आमकां इम्पॉर्टंट. हांव प्रत्येक लागीं आमगेले निमित्त स्वाम्या लागीं हांव ह्या टायमार विनंती करूं इश्ट पवता. आनी प्रति वर्स आमी क्लब्त समयांतू स्वाम्याले अप्पण घेताची आनी जाल तितले फुडेंचे आमी हे सामुहीक उपनयन करचे ಬಗ್ಗೆ स्वाम्याला डेट घेवन प्रति वर्स आमी ವೆಂಕಟರಮಣ देवस्थान देखून कोरका खंडीत करताचे म्हणून ह्या टायमार सांगूक इश्ट पवता. हे मेगेल 2 उतरां उलयतना कसले चुकी जाल्ले असल्यार स्वाम्यान मेगेल अपराध क्षम करका म्हणून विनंती करून स्वाम्याला हे स्वागत भाषण स्वाम्याला चरणार अर्पण करता. ब्रह्मरुद्रादिवन्द्यन्त्वां श्री वेङ्कटनायकं निवार्य अस्मानिष्ठानि साधयिष्ठानि माधव. ग्रामदेव लक्ष्मी व्यंकटेशाला तशीची स्वरूपोद्धार जावन आशिल्ले तसले सुदीन स्वाम्याले तशीची विराजमान जावन आशिल्ले तसले आमगेले धर्मगुरू कुलगुरू जावन आशिल्ले तसले काशी मठाधीश श्रीमद संयमीन तीर्थ स्वाम्याले चरणांक अनंत गोष्टी साष्टांग नमस्कार पूर्वक 2 उत्तर प्रस्तावन जावन उलयता. हाजी भाग्य हें वटूल कारण कसलें म्हूण सांगले री संस्कारांतू समबुद्धी वाडतरी सुरवे संस्कार तांणी पळोवचोची उपनयन संस्कार बुद्धी वाडल्या म्हणून करचे तसल संस्कार उपनयन संस्कार कसले आनी मुखारी म्हूण सांगले री आनी तागेले विद्याभ्यास प्रारंभ जावचो तसले विद्याभ्यासांतू कसो कोरका म्हूण सांगले री सुरवेक गुरुपसक्ती जावका. कृष्ण सांगता भगवद्गीतेंत तद्विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेशन्ते ते ज्ञानम ज्ञानिनस्तत्वदर्शिणः. तसले परमात्माले तत्वा चिंतन आज दोकून सुरू जावन समावर्तन जावचे पर्यंत ताणें खंयची तत्वचिंतनांतू 12 वर्स प्रायेन ताणें शिकूका म्हूण मालगड्यान केलें. तेदन कशी म्हूण सांगले री गुरूल सेव करताच गुरून कसो सांगला ताका बद्ध जावन तागेले खंयची जीवन चलोवका. तशी प्रारंभेरी आज एक मस्त स्कूल हे आनी शिकचे गुरुकुलाच पद्दतीन जाल्यार अहोभाग्य हें वटूले कसले म्हूण सांगले री स्वाम्याल सन्निधानार सुरवेकची स्वाम्यालेची हस्तान ताका जावका जाल्यार यज्ञोपवीत इत्यादी घाल ताका खंयची गुरुपसक्ती पूर्वकची तागेले विद्याध्ययन प्रारंभ जावचो. तशी त्या चेडवांक आनी चांग जावन धर्माचेर चोलका खाली मुंज बांदले म्हण हाजेर न्हय ताणें नित्य संध्यावंदन करता जावका ताजें नसकिना आजी मुंज बांदिल्ला सार्थक. तसले एक सुसंदर्भ आयचो दिसू हे सकड हांकां मेळ्ळा. गायत्री मंत्रा उपदेश अत्यंत दिग्बलम क्षत्रिय बलम ब्रह्मतेजो बलम बलम सांगता विश्वामित्र गायत्री अपरोक्ष केलेलो तसलो विश्वामित्र सांगता ब्रह्म कसले गायत्री मंत्रा एक ताकत म्हूण सांगले री सगळेची एक खंयची एक अस्त्रा पशी व्हड अस्त्र म्हळ्यार ब्रह्मास्त्र. त्या ब्रह्मास्त्र अस्त्र म्हणले कुळे कसलें ना एक तण जाल्यार त्या मंत्रान खंयची एक अभिमंत्रण कोण सोडल्यार तें अस्त्र जावचें. तशी ब्रह्मास्त्रा खंयचे अभिमंत्रण हें मंत्र म्हूण सांगल्यार गायत्री मंत्र. तसले गायत्रीक ब्रह्म गायत्रीकाची खंयची विश्वामित्रान ताजें मूल जावन आशिल्लें तसलें व्याहृती दवरून प्रपंचक जावन आशिल्लें तसलें बरलेलें ब्रह्म गायत्री 2 तें एक विश्वामित्र गायत्री खंयची विश्वामित्रान अपरोक्ष कोण घेतिले ताजे उपदेशू इत्यादी जेवचे सुसंदर्भारी आज एक मस्त वटू इत्यादी राबलेच तांणी ते संध्यावंदनेंतू गायत्रीले खंयची परमात्मा सूर्यांतर्गत जावन आशिल्लें तसलें नारायणाले सूर्यनारायणाल ध्यान करून तागेले प्रतिपाद्य जावन आशिल्लें तसलें त्या भायत्रीचे जप इत्यादी ताण कोरका. ताजे नसकिना तागेले ब्रह्मतेजस वाडूका तागेले ईक्षण तागेले हाजेरी तागेले एक तेजोबल वाडूका ताजेन वंशाकची एक बऱ्यापण म्हणलें एक कारणेरी एक सदुद्देशारी केल्लो तसलो हें देवस्थानांतू मस्त जनान वटून सामुहीक जावन जाल्लेले हें उपनयन संस्कारांतू आजी स्वाम पाविलसची. तसले स्वाम्याले अनुग्रहानच तांगेले उपदेशान तांगेले खंयची एक मार्गदर्शनान त्या चेडवाले मुखावेले धर्मजीवन जावका. तांणी धर्मप्रतिष्ठापनाचार्य वैष्णव धर्म प्रतिष्ठापनाचार्य तशें जावन तांगेले एक उपदेशार तांगेले एक मार्गदर्शनार हें सगळें तांगेले मुखावेल जीवन जावका. तांगे लोट राबून शिकचीत आसलना जाल्यार तांणी सांगिल्ले मार्गेर चोलपुणी
गुरुपसक्तीपूर्वक विद्याभ्यासू त्या चरणवा मेळका म्हणून स्वाम्याला प्रार्थना करून 2 उत्तर राबयता. देवालय तशीची आमगेल स्वाम्याने स्मरण करून आमगेले सर्वांकय प्रितीनं आशीर्वाद करतात. आज ओढ एक संस्कार जाला म्हणतात उपनयन. उपनयन नयन म्हळ्यार रिते दोळो. उप म्हळ्यार सामिप्यम. लग्गी दोळ्या लग्गी घेवपा इतिगी दोळ्या लग्गी म्हळ्यार गंगायाम घोषः. गंगे घर घेवपा गंगे घर म्हणू जत्व कोणे म्हणदिले हांवें गंगे भितर घर आतां सरे कसन कीची इथे असं गंगेन तुवें असं उत्तराकाशींत असं कसन की फ्लॉटिंग घर जाल्यार ते रब्बू जायना स्थिर रब्बना. ओरिजिनल म्हळ्यार गंगेन घर म्हळ्यार व्हर तुवें गंगाया तीरे. गंगे तीरार घर. गंगे तीरार घर म्हळ्यार व्हर तुवें मिगेन घर आसा मंगळूर आसा मण्णेकुडेन घर आसा कसन पा गंगे तीरार घर म्हळ्यार गंगे तीरार घर म्हळ्यार परम पवित्र घर. तीर जावन आशिल्ले गंगेक लागींच मिगेन घर. तसन पावन इत्या गंगा गंगादियो ब्रूयात. गंग गंग म्हणून सांगितल्या पुरो खंय योजना नाम शतान्नबी. गंगे म्हणून हांव सांगितल्यार शत शत केले जन्म जन्मांतर पाप सर्त खंय सांगता ती म्हणटा ती आमगेले धर्मशास्त्र. कसन म्हळ्यार गंगे उद्द आपिल्यारस मू गंगे वाय ऐकिल्यारस खंय आमगे सर्व जीवनांत पाप केले नष्ट जत खंय. तशी पावन आमी विशयांतर गेले न्हय. गंगायाम घोषः गंगे तशीची दोळ्या लग्गी म्हूण उपनयन इत्ती दोळ्या लग्गी. दोळ आसूची त्याग आमकां दोळ्या शब्द व्हरती ते ज्ञान. ज्ञानेंद्रिय म्हण आसा पंच ज्ञानेंद्रिय. जीभ कर्मेंद्रिय वे ज्ञानेंद्रिय वे इति रूच पळोवची. कान आयकुची. घ्राण हे पुरा ज्ञानेंद्रिय. तशी दोळो आशिल्ल्या इंद्रियां पैकी श्रेष्ठ इंद्रिय खंयचे दोळो म्हूण सांगतात. ज्ञान देवान ही सृष्टी केल्या. ही सृष्टी केलेली सर्वय पळोवचें कोणें ह्या दोळ्यांनी. दोळ्याक तितलें प्राधान्य हिचेर ड्रसीन खेळपा. ट्रेनार वतस की ट्रेनार वतसूचे ना ते प्रबंजा भार पळयतस खंय ते उडकी मारतस खंय हात वाजीत खंय पाय वाजीत खंय पुरा करतस लागीं बसलेले न्ही इथे हेचेर समना हांवें आवज कसलें उरलें ना बापूस कसलें उरलें ना हेचेर कसन करतस बुद्धीनतीन म्हण की करतस निमगीन घे तुम्ही ती आतां राब्बे ना ती तो चेरडू पिश्या म्हण की करतस मू तावळ सांगीन घे हावस बापसून हेचेर डाकय दोळवरक्यान दोळप दिसनी आशिल्ले आतां ऑपरेशन ज्यान हॉस्पिटलांतून भायर हाडतस ही सृश्टी पळयतस तो सृश्टी पळोवन इदोळवरक्यान काळूक आशिल्लो पळोवन संतोश पामतस सांगिल तत्व की दोळ म्हळ्यार तितून परम पवित्र जावन आशिल्ले ज्ञानेंद्रिय सांगतात ताजे लागीं अंग ज्ञान म्हळ्यार देवाल ज्ञान नयन म्हळ्यार थंय देव म्हूण काडटा तेंचो ब्रह्मोपदेशू ब्रह्मा पंचाक आशिल्लो देवाक पंचा उपदेशू तशी आमकां उपदेश तो कोण तेमचे गुरू म्हूण सांगीन आतां कोण कोणेय ब्रह्मोपदेश खंयच्यो उपदेश जाल्यार कोण कोणेय दिवचे ना तातूंय विशेष कसन म्हळ्यार ब्रह्मोपदेश म्हळ्यार बापूसून दिवचें
बापसून ना जाल्यार ताका आसता धर्मशास्त्रां आज्जो ना जाल्यार मामू बापूस ना जाल्यार आनी कोण कोणाक उपदेश दिवच्याक ना तो थाट रायतना हांव धागलचें म्हणकी म्हूण सांगता ती हे पुस्तकार राजस्म हे पुस्तकार पळयलें यो मंत्र सांगिल्यार पुरा चांग जाता आतांच केंपा ज्योतिशी सांगता खंय खंयचेय आसा जाल्यार यो उपदेश कर यो मंत्र जपी तो मंत्र जपी तो जपिल्यार कांय प्रयोजन ना ताट उदका आयदन हें घाल्या म्हणकी खंय ताट आयदनान तूं उद्दा घाल्या म्हणकीची उपदेशनातील मंत्र कशाक प्रयोजन ना म्हूण सांगता ती धर्मशास्त्र तशी सर्वे उपदेश घेवच्याक प्रारंभीक जाम एंट्रन्स टेस्ट म्हणटात आमी न्हय मा खंयच्याकच आमकां एंट्रन्स टेस्ट म्हणल्यार खंयचें म्हणल्यार गायत्री मंत्र उपदेश गायत्री म्हळ्यार परमात्मा देय सदा सवित्र मंडल मध्यवर्ती म्हणून आमी पांय पडतात सूर्यो एंट्रन्स कई गायंतम त्रायते इति गायत्री तबल्याकला निमगीन गायत्री छंदस नवे ऐकिनेनस बृहदी चंद्र छंदस गायत्री छंदस अनुष्टुप छंदस 24 अक्षर आसलें गायत्री छंदस 23-32 अक्षर आसा जाल्यार अनुष्टुप ऐकिनेनस तशी गायत्री छंदस नव्हे वै छंदसे वै ताका सांगता ती छंदोभिधानात् इति चेत् न चेदो अर्पणते कदा तदा हि दर्शयति ओम छंदस नहीं कहते परमात्मा उपदेशु परमात्मा उपदेश परमात्मा पामका ब्राह्मणाक ब्राह्मण्य जन्मतः ब्राह्मणोची जल द्विजत्व प्राप्ति म्हणून सांगता ती ब्राह्मणा 2 जन्मुख एक शूद्राचार असेल ब्राह्मणो मागीर उपदेश जाल्या नंतर जन्म म्हूण ब्राह्मण्य म्हूण धर्म अधिकार अध्ययनाधिकारू म्हूण सांगता ती तुका 2 जन्मच काय पक्षेकी 2 जन्मच काय पा मोठो आनी मोठो बेतून सर्पाक द्विजहा म्हूण नांव आसा ताका एक मोठो समेटो बेतून येता तशी ब्राह्मणांक 2 जन्म खंय क्षत्रियांक आसा रे वैश्यांक आसा ना म्हूण आमी सांगला ती जाल्यार ब्राह्मण्य अध्ययना अधिकारू तशी अध्ययना अधिकार मेळचो देवाक प्राप्ती आमच्या आशिल्लो उपदेश श्रेष्ठ ते आजंग जाल्ल्या विशेष जन आमी मस्त उलोवन जावचे ना तेणे गुरुपुरा वचून आमकां पुजेवपा आमकां तशी विशेष जावन आशिल्ले एक उपदेश प्रतीक आतां गेल्ले वर्ष प्रारंभ केले न्हय हे वर्सा एक बर काम इत्या कितले की चेडूवांक आजी मुंजिनी वार्डीक न्ही म्हूण सांगल्यार ह्यो संस्कार आमगेले वार्डीक जाले री आजी लक्ष कडलें न्हय कोडी कडलें करचें वार्डीक येयनी तें खंय हें खंय यो संस्कार मुंजी म्हळ्यार व्हड संस्कार आतां मुंजी जाल्यार ताका एक पार्टी आसा रिसेप्शन आमी आत्तां न्हय 13 वर्सां फुडें विशय आमी बेंगलोर शिकचे आसूचे ना सकल वार्डी मुंज जाल्ली सांजे वेळा कुडकुडू खंय कसन बा म्हणलें कितें इत्ती रे कितें सो आमी रिसेप्शन मुंजी वे कितें उतले लक्ष कडलें खर्चून मुंज गायत्री जे पुनतीन हें रिसेप्शन कोर हें कोर कसल प्रयोजन आतां आडंबर चले आमकां तेणे हे मुंज म्हळ्यार संस्कार कितले की लोकां संस्कार आमी एक मुंज जाम का आमी घोड जन्म आज गांवांनी तोंदर ना ऑर्डर बेंगलोर बॉम्बेन एक मुंजी कोरका म्हळ्यार कितले की स्वामी 1988 86 मुंजी कराय रे आत्ते तांगेले बॉम्बे आनी मंडल करतस कितले की चेडूं जाल्ली तांणी तें मुंज केल्यार मात्र जालें ना तांणी तें जावन न्हू आध्यात्मीक शिबीर व्हड नांव गेलें संध्या वंदना शिबीर करचें ती आतां चेडवान संध्या वंदन तुम्ही जाल्यार आतां आनी स्कूल न्ही प्रारंभ जालें मुखार करचें ना
स्वाम्यान तांकां तेजी सांगीन आतां ताका ल्हान न्हू जमकला तेज खातीर ताणें ल्हान वचचें न्हू रे नरशिंहान वचून तांकां शिकोवचें ते एक वार ते राबोवन तांकां संदी शिकोवचें तशीच हांगाय जाल्यार ती संदी शिकयल्यार मात्र प्रयोजन विना नंतर तशी जाता आतां तुमी लास्ट टायमार येतात आतां स्कूल प्रारंभ जालें न्हू हांगा ते कश्ट जाता इत्या जाल्यार मुखार करचें तशी आलोचन कोर इत्या ते एक वार तांकां राबोवन संदी शिकोवचें तशी तावेळ मात्र तें प्रयोजन जमचें तावेळ मात्र करचें तशी नंतर आमगेली जबाबदार जाली न्हय आमगेली एक जबाबदार तिली आसा तांकां सद्या म्हणटात मागीर करणी तें पाप ताका आतां चर्डान गायत्री उपदेश दिन बापसून ते चर्डान गायत्री जपनी जाल्यार पाप कोण आमगलता तुका बापसू धर्मशास्त्रान प्रधान जावन सांगिल्लें आसा कोण की उपदेश दिव न्हू जप पिला की ताका पाप येता की ताका माथ्यार घाल म्हळ्यार ती जबाबदार तागेली दिल्ली कोर काम तें न्हू उपदेश जाला ते वें जाल्यार मुखार करचें तशी जाम खाता वेळ मात्र चांग जमचें तशी मस्त जाणां सुलभ जाता कित्याक व्हड व्हड हॉळ काणू ते न्हय आनी खंय देवस्थानान जमचें म्हळ्यार देवाल प्रसाद ते ताच्या पशी व्हड तशी विशेष जाम ते मून जाता ती स्वाम्यान कोरका कसरकी येवन आजी ब्रह्मोपदेश जाला देवान तो मुहूर्त करून ते चेडवांक विशेष तांगेल्या जिवनांत बरेपण जमचें तशी आमगेल्या संस्कारांत आमगेल्या विचारांत आमगेल्या आचारांत प्रीती आमची तशी देवान व्यासरूपती नरसिंहान तशी लक्ष्मीपती वेंकटेशान अनुग्रह करून मुखार जाल्यार सर्वाय समाजाक बरेपण जमचें तशी आमगेल्या खंयची एक धर्मांत विशेष जावन आशिल्लें संध्यावंदन तें करचें तशी प्रेरणा देवान दीन तांगेल्या सर्व रुपार आसून कश्ट जाल्यार ते गायत्री उपदेशान दूर जमचें तशी देवान अनुग्रह करता म्हूण देवाल प्रार्थना करून रबयतात दांत महांत चिंतामणी कृपा करू दांत महांत चिंतामणी कृपा करू शांत सद्गुण क्षमाशील सद्गुरु शांत सद्गुण क्षमाशील सद्गुरु अंतःकरण शुद्ध श्रेष्ठ गुरुले अंतःकरण शुद्ध श्रेष्ठ गुरुले अंतर्यामी श्री हरिकवंदन श्री संयमींद्र परात्पर गुरु श्री संयमींद्र परात्पर गुरु शरणागत जन कल्पतरु शरणागत जन कल्पतरु श्री संयमींद्र परात्पर गुरु श्री संयमींद्र परात्पर गुरु श्री संयमींद्र परात्पर गुरु आमगेलो आतां मंगळूर वेंकटरमण देवस्थानाचे मोक्तेसर जावन आशिल्ले श्रीयुत सतीश प्रभू हन्नेसाची सामूहिक ब्रह्मोपदेश स्वाम्याल एक दिव्य उपस्थितीन चलतास भायर विजृंभणेर चलतास मस्त जन वट आमी पळोवचे गेले म्हणजे जाल्यार खंडितय हे एक वेळार इतले वटून येवन भागवहिसूचे एक व्हड विशय सगळे कार्यक्रम आज तयार आसचे पुरो आज एक रूपरेश आसचे पुरो आयचे कार्यक्रमा विशय आसचे पुरो कसो सांगताच साधारण 35 वर्ष दुखून श्री वेंकटरमण देवळात आमगेले समाज ಒಟ್ಟು ತನಕ ಸಾಮೂಹಿಕ ಬ್ರಹ್ಮೋಪದೇಶ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ GSB युवकवृंद तर्फेन चोलने आयिल्ले त्या देवळा तर्फेन आमी लास्ट इयर देखून आमगेले आडಳಿತ मंडळ येतारी
आम्ही आमगेले वटो तांकां संस्कार मेळका म्हणलेल्या उद्देशानं आम्ही हे कार्यक्रम चलासित आसात. साधारण दक्षिण कन्नड आणि उडुपी जिल्हे मात्र नाही बैलचे केरळादून आणि मैसूरदून बेंगलोरादून मस्त आमगे समाजाचे वटू त्यांनी या कार्यक्रमा भाग घेता आसात. मस्त महत्त्वपूर्ण मात्र नाही अनुग्रह पूर्ण या कार्यक्रम आहे. परमपूज्य गुरुवर्या त्यांनी या कार्यक्रमात तांगेले दिव्य उपस्थिती या वटू तांकां हे संस्कार मेळचे बदलचे एक भाग्य. ह्या कार्यक्रम आम्ही करका जाल्यार आम्ही मस्त दिवस कोण ह्या हांत भितरी प्रति एक विशयारी आम्ही गमन दिवन प्रति एक समाज बांधव तांकां ह्या विशय पावका थंय दुखून तांगेले एप्लिकेशन येवका मागीर तांणी कसकसा लांगून घेवन येवका पुरो आमी वेवस्था हांगा करता आसाची जाल्यार तांणी घेवन येवचे वस्तू ते आमकां सुरवेक तांकां तिळसून आमी कार्यक्रमा भितर एकाचे शिस्तबद्ध व्यवस्थित जावन दोन्हीचे आमी कसले एक टायम दितात तेज टायम आमी हे कार्यक्रम करतात. आनी परमपूज्य गुरुवर्य तांगे लागीं आमी मार्गदर्शन घेवन आमी कसकसल पुराय कशें आमी हे संस्कार कार्यक्रम करता म्हणून तांगे लागीं आमी निवेदन करून तांगेले कसल आमकां आदेश येता ताजे प्रकार आमी हे कार्यक्रम चलासोन येता आसात. आयचे दिसा हे चलचे कार्यक्रम तशी ती परमपूज्य गुरुवर्या लागीं आमी खंयचे दिवस खंयचे मुहूर्तार करता म्हणून निमून ताका कसकसल व्यवस्था करता त्या पुरो व्यवस्था करचे मात्र न्ही आमगेले समाजाचे वटू तांकां हे आमी एक संस्कार दिवचे टायमार आमगेले सगळेचे गौरवसार आसा ब्राह्मण समाजात तांगेले संपूर्ण सहकार आमकां मेळ्ळेलो आसा. प्रति वर्सय ह्या कार्यक्रम आमी चलासोन येता आसात. आमगेल्या समाज बांधवाले संपूर्ण सहकारान ह्या संस्कार दिवचे कार्यक्रम आमी चलासोन घेवन येता आसात. करताना तशी ती प्रति एक विशयारी आमी नवग्रह हवन आसा पुरो उर्दामुर्ता कार्यक्रम आसा पुरो तदनंतर कसकसो संस्कार आमी ब्रह्मोपदेशा भितर करतात ते हर एक संस्कारात आमी कार्यक्रम करतात. आनी ಒಟ್ಟು ಮೇಳ್ನು आमगेले समाज बांधव पुऱ्यांत भाग घेवं तशी आमी प्रयत्न करून आमी व्यवस्थित रितीन कार्यक्रम करूंक आमी देवालय अनुग्रहान तशी ती परमपूज्य गुरुवर्याले अनुग्रहान आमी यशस्वी जाता आसत. धन्यवाद सतीश. हरिगुरु कृपेन आयचे ब्रह्मोपदेश कार्यक्रम सामूहिक ब्रह्मोपदेश कार्यक्रम आमगेले एक दिव्य स्वाम्याला एक दिव्य उपस्थिती री भारी विजृंभणेरी चलल आसा. हे सक्कड दृश्यावळी तुम्ही यूथ ऑफ GSB आमगे चॅनलांत पळयला. सर्व दृश्यावळी पळयला लेक आमगे सक्कड वीक्षकांक अनंत धन्यवाद. नमस्कार.